नमस्कार। काल भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस दोघांनी आपले उमेदवारांची जी वळेरी आहा ती वळेरी दिल्ली धाडल्या, काँग्रेसीनूय धाडल्या। नॉर्थ आणि साउथाचे कॅन्डिडेट जे कोण आसात ते इच्छुक। त्याच्या उपरांत भारतीय जनता पक्षानूय काय महत्वाचो मतदारसंघ तेंच्या खातीर तो म्हणजे उत्तर गोंयच्यान जे मातशे थंय इच्छुक चड आसात, दावेदारी खूब येयल्यात ते लिस्ट धाडला। आमी आयज जर भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची नावां जर पळयत जाल्यार तेचेर थोडे जे इनपुट्स मेळटात किंवा जे विश्लेशणात्मक चर्चा सध्या सुरू जाल्या ते आमी मातशे तेचेर थोडे भासाभास किंवा तेचेर थोडे भाष्य करपाचो यत्न करूया। सगळ्यात पयलीं काल उत्तर गोंयांतल्यान जी 4 नावां गेल्या म्हणजे सद्याचे विद्यमान खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊ, तेच्या उपरांत आदले आमदार भाजपाचे दयानंद सोपटे, तेच्या उपरांत आदले मंत्री दिलीप परुळेकार आणि दयानंद मांद्रेकार ह्या 4 जाणांची नावां ही भारतीय जनता पक्षाच्या कालच्या कोर कमिटीची जी महत्वाची बैठक जाली त्या बैठकींतल्यान दिल्ली गेल्यात। आता ही 4य नावां आमी जर पळयत जाल्यार ह्या 4य नावां पळयल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान उत्तर गोंया भितर भंडारी कार्ड वापरला हें स्पश्ट दिसता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सगळ्यान गोंयचो डॉमिनंट असो जर खंयचो समाज आसात जाल्यार तो भंडारी समाज आसा आणि भंडारी समाजाक वगळून किंवा तांकां कडेक काडून भारतीय जनता पक्ष आसूं किंवा ज्यो राजकीय पक्ष आसात ते फुडें वचपाक शकनात आणि तातूंत भारतीय जनता पक्ष हो ह्या मॅनेजमेंटा भितर सामको माहीर आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसात। ही 4 नावां जी काल धाडल्यात भंडारी समाजाचीच हे 4य लोक आसात। श्रीपाद भाऊ, त्या उपरांत दयानंद सोपटे, त्या उपरांत दयानंद मांद्रेकार आणि दिलीप परुळेकार। कालचे भितर जर पळयत जाल्यार दयानंद मांद्रेकाराचें नांव मातशें डार्क हॉर्स कशें जालें, कारण दिलीप परुळेकारान दावो केल्लोच उघडपणान, भाऊ तर रेसीन आसात, दयानंद सोपटेय आसा, बट दयानंद मांद्रेकाराचें नांव हें मातशें सगळ्यांक डार्क हॉर्स कसो आसलें म्हाका दिसता। दयानंद मांद्रेकारानूय पक्षांतर्गत पक्षा भितर आपली इच्छा व्यक्त केल्ली आसतली, ती एक गजाल आसूंक शकता। किंवा दुसरी गजाल म्हणजे दयानंद मांद्रेकार हे सुद्धा भंडारी समाजाचे भितरल्यान येतात, भंडारी समाजाचे ते प्रतिनिधित्व करतात। तर ह्या सगळ्या हेका लागून जी फाटल्या दिसांनी एक चर्चा सुरू आसली ती म्हणजे एक नाव चर्चेन येतालें ते म्हणजे ब्रह्मेशानंद स्वामी, तें नाव आतां फाटीं पडलां किंवा तेचें नांवूच थंय वचूंक ना, तेका लागून तांकां उमेदवारी मेळपाची काय आतां चिन्हां किंवा शक्यता सामकी उण्यांत उणी किंवा नाच अशें आमी म्हणपाक शकता। आता काल ही जी नावां गेल्या ती आमी जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हेच्या पयलींच जे एक शिनाल किंवा कोणाक उमेदवारी मेळटली हाचेर उलयतना अस्पश्ट आणि स्पश्ट अशें अस्पश्ट उलयतना स्पश्ट शिनाल दिल्लें ते म्हणजे श्रीपाद भाऊच्या गळ्यानूच उत्तर गोंयची उमेदवारी ही पडटली, दावेदारी ही पडटली। पूण इतलें आसून सुद्दां 4 नावां वचप हाचोच अर्थ भाऊक तशें सामकें ग्रीन सिग्नल पक्षांतर्गत ना अशें आमकां कळटा आणि म्हणून ही 4 नावां गेल्ली आसा, नाल्यार एकूच भाऊचें नांव वयता आसलें। तर ही सगळी एकंदर हें पळयत जाल्यार हितून स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पक्षान उत्तर गोंया भितर भंडारी कार्ड हें वापरलां। आता भंडारी समाज हो जो आसा त्या भंडारी समाजांतर्गत वेगवेगळ्यो अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप तेंच्यो घडामोडी 2 पॅनलां सुद्दां अशीं स्पश्ट जाल्लीं आमकां कळटात। अशोक नायक जे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष आसात सद्या, तेंच्या आड खूब नाराजीचो गट हो भंडारी समाजा भितरूच तयार जाला। अशोक नायक हे रवी नायक हांचे एक जुने खंदे कार्यकर्ते, रवी नायक हांच्याच फुडाकारान किंवा तांच्याच मत्तीन अशोक नायक हे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष जाल्ले। पूण आतां खंय तरी रवी नायक आनी अशोक नायक हांचे भितर मातशे जो एक मतभेद तयार जाला तो स्पश्ट जाणवता आणि त्या मतभेदाक लागूनच तो एक पार्ट जालो। तेच्या उपरांत अशोक नायक आनी जी सद्याची कार्यकारिणी आसा तेचेर भंडारी समाजाचे जायते फुडारी हे सामके बेजार आसात। भंडारी समाजा भितर जर भाजपान आतां जो एक भंडारी समाजाचे कार्ड जरी खेळ्ळे आसले तरी सुद्दां भंडारी समाजा भितर एक असो प्रबळ गट आसा जो श्रीपाद नायक हांच्या उमेदवारीक विरोध करता, तांचो विरोध आसा श्रीपाद भाऊ हांच्या उमेदवारीक। आता हें सगळें भंडारी समाजा भितरलें जे अंतर्गत घडामोडी आसात किंवा अंतर्गत हेवे दावे किंवा गटातटाचें राजकारण आसा हें कशें पयस करता भाजप तें पळोवचें पडटलें। जायते इच्छूक हे भंडारी समाजान भितर आतां नवे नेते म्हणून जावपाक सोदतात, पूण तें जरी आसलें तरी थंय अटीतटीचे आनी हेवे देवांचे गटातटाचे अशे थंय ग्रूप तयार जाल्या।
तर हें सक्सेसफूल कितले थारतले ते पळोवचें पडटलें. पूण परत एक फावट जर भाजपाचो उमेदवार निवडून येयलो भारतीय जनता पक्षाचो खासदार जाल्यार तो भंडारी समाजाचोच आसतलो, कोणाकूय जरी ह्या 4 जाणां भितर तिकीट मेळ्ळें तरी सुद्दां. तर ही एक गजाल म्हत्वाची आसा. एक हेतूंतली म्हत्वाची बाब, मुख्यमंत्र्यांनी उघडरित्या श्रीपाद भाऊच्या नांवाक पाठिंबो दिलो आसलो, इतलें आसतना सुद्दां 4 नांवां ही भाजपाक दिल्ली धाडची पडल्या. 1-2 समजू शकता आमी, 3 न्हू, वट्ट 4 नांवां गेल्या. आतां भितर दयानंद मांद्रेकार हो एक डार्क हॉर्स. आतां दयानंद मांद्रेकाराक कित्याक तेचें नांव येयलां आसा, एक पक्षान विचार केला आसलो की डिलायला लोबो ही पयलीं काँग्रेसीच आशिल्ली, काँग्रेसीन आसून ती मागीर भारतीय जनता पक्षान येयली आनी तेका लागून खंय तरी राजकी पुनर्वसन किंवा तेणी जरी इच्छूक म्हणून नांव धाडलें, तेका मेळप ना मेळप ही फुडली गजाल, पूण खंय तरी तेचें नांव ह्या क्रायटेरियाचेर कन्सिडर केलां आसतलें आनी तें दिल्ली धाडलें आसतलें अशें आमी आमच्यान समजूं येता किंवा आमी तें समजून घेवंक शकता. आतां ही जाली उत्तर गोंयच्या बाबतींतली राजकीय स्थिती किंवा भारतीय जनता पक्षाची गणितां अशें आमी म्हणपाक शकता. दक्षिण गोंयांत आमी जर पळयत जाल्यार 3 नांवां जीं आसात ती प्रामुख्यान रेसीन आसात तिकीट मेळपाच्या. एक म्हणजे नरेंद्र सावयकार, जे आदले हे आसात खासदार आसले भारतीय जनता पक्षाचे. तेच्या उपरांत बाबू कवळेकार आनी तिसरें नांव आसा तें म्हणजे दामू नायक यांचें. आतां दक्षिण गोंयाच्या बाबतींत भारतीय जनता पक्ष आतां मेरेन एक तांकां विश्वास आसलो, कॉन्फिडंटली आसले की ती आमी जिखतले म्हणून अशें ते म्हणटाले. पूण समीकरणां बदल्ल्या ती काँग्रेस आनी आप हे दोगूय पक्ष एकठांय आयल्यात. तेका लागून जायत्या फुडाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या आमचे कडेन जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयताले, खाजगीन उलयता तेन्ना भाजपान आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेस हे दोग जाण एकठांय येयल्यात ते बद्दल तांकां आतां तेंची तेका लागून चड यंत्रणा घुंवपाक लागल्या. कारण दोगूय एकठांय येवप म्हणजे खंय तरी एक प्रबळ दावेदार भाजपाच्या फुड्यान आसतलो, तो म्हणजे आप आनी काँग्रेसीचो उमेदवार. म्हणजे काँग्रेस कंटेस्ट करतली, काँग्रेस उमेदवार घालतली, पूण तेका भाजपाचो तेंको आसतलो, आपाचो तेंको आसतलो. आतां जेन्ना आप आमी म्हणटा तेन्ना फाटले जर आमी थोडो इतिहास पळयलो जाल्यार फाटले 1-2 विधान लोकसभा तेंच्यांनी लडयल्यात आम आदमी पक्षान आनी थंय बऱ्यापैकी मतां काडल्यात. फाटल्याच लोकसभे वेळार थंय एल्वीस गोम्स हो आपाचो कॅन्डिडेट आसलो आनी तेणी जवळ जवळ 20,000 पेक्षा चड मतां, 20,000 आनी 21,000च्या मदीं मतां काडल्यात. म्हणजे तो सायजेबल अमावंट ऑफ वोट्स ही आपाची तेन्ना आसली. आनी आतां तर आपाची ताकद वाडल्या म्हणजे तेंचे थंय 2 आमदार आसात. सो भारतीय जनता पक्षान हें सगळें लक्षांत घेवन आतां एक तेंची जी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण तेंच्यांनी आपली स्ट्रॅटेजी बदलपाचो विचार केला आनी तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष दक्षिण गोंया भितर केडरांतल्या मनशाक तिकीट दितलेच अशें आसूंक शकना. भारतीय जनता पक्ष केडरांतल्या मनशाक थंय तिकीट दिवंक सोदिना. हेचें कारण म्हणजे आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेस एकठांय येयल्ल्यान तेंची वाडिल्ली ताकद. तेका लागून तेंची जी ताकद वाडल्या तेन्ना भारतीय जनता पक्षाक असो एक कॅन्डिडेट दिवचो पडटलो जेका भारतीय जनता पक्षाची मतां मेळटली, त्या भायर तेची स्वताची अशी पर्सनल मतां ही आसची पडटली. आनी हो जर आमी निकश लायत जाल्यार ह्या निकशाचेर सद्याच्या घडीक आघाडीचेर आसात ते म्हणजे दक्षिण गोंयच्यान भाजपाची उमेदवारी मेळपा खातीर ते म्हणजे बाबू कवळेकार. नरेंद्र सावयकार हे सामके पक्षांतले म्हणजे केडरांतले मनीस. त्या उपरांत दामू नायक सुद्दां एक केडरांतलोच मनीस अशें आमी म्हणपाक शकतात. पूण केडरांतल्या मनशाक तिकीट दिवन तो मनीस भायलीं एडिशनल आपली मतां हाडपाक शकता काय कितें हाजेर भारतीय जनता पक्ष येवन रावला. आनी हो जर निकश आमी जर पळयत जाल्यार थंय बाबू कवळेकार हो दामू नायक आनी आमचे जे खासदार आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आसात तेंच्या पेक्षा मातशे वरचड थारतात किंवा थारवतात. एका कारणां वेगवेगळी आसा. कारण बाबू कवळेकार हे तेंचो लोकसंपर्क हो बरे पैकी आसा आनी दक्षिण गोंया भितर जर पळयत जाल्यार तांणी खूब प्रचार स्वता म्हणजे पक्षाची उमेदवारी जाहीर जातली काय ना हेची तांणी वाट पळयल्ली ना. ते स्वता जावन तांणी पयलीं सावन म्हणजे कितले फाटल्या म्हयन्या पासून प्रचार सुरू केला. आनी जेन्ना काँग्रेसीन आसले म्हाका दिसता केपें मतदारसंघात 1-2-3 फावट बाबू कवळेकार हॅट्रीक करून थंय ते निवडून येयल्यात. 2007, 2012 त्या उपरांत 2017 अशे 3 फावट ते निवडून येयले आनी फाटले फावट तेंचो पराभव जालो. पूण बाबू कवळेकार हांचे कडेन एक एडिशनल मतां म्हणजे BJPची एक कमळ म्हणून खंयचोय कॅन्डिडेट दवरलो तरी एक कमळ म्हणून त्या उमेदवाराक मतां ही पडटाच भारतीय जनता पक्षाची भाजपाची पारंपारीक मतां. पूण हांगासर आतां विनेबिलिटी हो निकश
हो भारतीय जनता पक्ष हो नेटान लायतलो चड लायतलो हेचें कारण म्हणजे आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस हे दोगूय एकठांय येयल्यात आनी तांची ताकद ही नक्कीच वाडली आनी ह्या तेंच्या वाडिल्ल्या ताकदीचो कितें म्हणटात तसो दखल ही भाजपान घेतल्या. आमकां जी म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाण 1-2 दिसां पयलीं भारतीय जनता पक्ष आणि RSS विंग म्हणजे RSSची आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कांय मोजक्या म्हत्वाच्या फुडाऱ्यांची काणकोणा भितर एक बसका जाली. 1-2 दीस ते सगळे बसका विचार मंथन पळय जालें. थंय सुद्दां अशें उलोवप जें आसा तें जातालें की कॅडरांतलो मनीस जर आमी दिलो जायत जाल्यार तो भायलीं एडिशनल मतां हाडपाक शकता काय कितें हो विचार जालो. आनी कोणा कडेन ताकद आसा की बाबा पक्षाची मतां सोडून भायलीं मतां बिगर भाजपाची मतां आपल्या कडेन ओडून हाडपाची ताकद कोणा कडेन आसा ह्या बाबतींत सुद्दां विचार विनिमय जालो अशें आमकां खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळें. आनी ह्या सगळ्या निकशांचेर आमी जर पळयत जाल्यार बाबू कवळेकार हे मातशे उजवे थारतात अशें आमकां म्हणूं येता. पूण शेवटी हो सद्याची एक रणनिती चल्ल्या भाजपाची कशें फुडें वचप ताचेर. काल तानावडे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा ताणें एक विधान केलां की हे फावट इलेक्शन तारीख डिक्लेअर जावचे पयलीं तेंचे उमेदवार जाहीर जातले. सो काँग्रेसीनूय मंगळार मेरेन तेंचे उमेदवार जाहीर जातले अशें सांगलां. त्यामुळे डिक्लरेशन ऑफ नेम्स ऑफ कॅन्डिडेट्स जे आसा ते बेगीन जातले. पूण हे कांय जे फॅक्टर्स आसात त्या फॅक्टर्सांचेर सद्या त्या निकशांचेर सद्या विचार विनिमय चालू आसा आनी त्या निकशांचेर उमेदवारी थारतली अशें दिसता. तर उत्तर गोंयांत भारतीय जनता पक्षान भंडारी कार्ड खेळ्ळां पूण भंडारी समाजाचे अंतर्गत राजकारण जे समाजाचें आसा तें खूब ढवळून येयलां. कित्याक तर थंय गटातटाचें राजकारण जालां, थंय ग्रुपिजम जालां. एक मोठो गट हो भाऊच्या फेवरान ना उमेदवारी जर भाऊक दिली जाल्यार अशें एका गटान आपलो दबाव भंडारी समाजाच्या हो थंय घातला. तर ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू आमी दक्षिण गोंया बद्दल भाजप जे उमेदवारी दिवंक सोदता त्या खंयच्या निकशाचेर सद्या भाजपाचो विचार चल्ला तें आमी तुमकां ही जी म्हायती आसा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी ती आमी दिली. तर म्हाका दिसता चड दीस लागचे ना कोणाक उमेदवारी मेळटली कोण कॅन्डिडेट आसतलो तें रोखडेंच हें स्पश्ट जातलें. पूण हे सगळे पॅरामिटर्स हे सगळे निकश ह्या सगळ्यांचो सारासार विचार करून भारतीय जनता पक्ष आपले उमेदवार ठरयतलो किंवा भारतीय जनता पक्ष आपले उमेदवार जाहीर करतलो. आनी दुसरे वाटेन तर काँग्रेसीच्या वाटेन आमी तुमकां सांगलेंच उत्तर गोंयच्यान विजय भिके आनी रमाकांत खलप हांची नांवां गेल्यात. दक्षिणेंतल्यान स्वता सार्दीन आनी कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हांची नांवां गेल्यात. सो कोण आमने सामने आसतले ते पळोवचें पडटलें. तर अश्योच अपडेट्स ज्यो आसात त्यो आमी तुमचे पर्यंत दीत रावतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.